आज बोडगेश्वराचो जत्रोत्सव. ह्या जत्रोत्सव म्हापसा पुलीस स्टेशनाक एक स्पेशल मान आसता. तो मान दिवन हांव DYSP आनी PI आनी बाकी सगळे ऑफिसर आनी स्टाफ आज हांगा येयल्ले आसा. आनी ह्या जत्रोत्सवान एक जागृत देवस्थान हेचो अनुभव आमी खूब फाटी घेतलेलो आसा. आनी आमी आमची लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाची पूर्ण वेवस्था केल्ली आहा. ट्रॅफीक पुलीस सगळ्यांनी आनी सगळो हो जत्रोत्सव शांततेपणी पार पाडपाक लागून आमचें संपूर्ण सहकार्य आसतलें. काल 11 जानेवारी 2025 काल आमचो वर्धापन दीस जालो आनी बरो भशेन देवस्थानान देवाचो वर्धापन जावन लोकांचे देवाचे कार्य जावन लोकांनी महाप्रसाद घेवन बरें जालें. तेच बरोबर आयज काल 32वा वर्धापन दीस तर आयज 12 जानेवारी 2025 हो 90वी जात्रोत्सव आसा. तेन्ना आयज सकाळी जात्रेची पुजा जाली, देवाची पुजा जाली, स्थापना मुर्ती आयली. त्याच बरोबर आता ते दर्शन लोक हे जाता प्रत्येक देवस्थानाच्या हांगा प्रत्येक देवाक लागून कार्ड येता, फळावर येता तेंचो देवस्थानाच्या मारुती देवस्थानाचे, राष्ट्रवादी देवस्थान, घाटेश्वर देवस्थान, साईबाबा देवस्थान, वेगवेगळे सगळे म्हापशांचे देवस्थान आहा ते सगळ्यांचे देवस्थानाची देवाक भेट येता. सगळ्यांचे आयज ती भेट चालू आसा. त्याच प्रमाणे आयज दनपारची महाप्रसाद आसा. आमी मॅनेजमेंट करीत आसा पण आयज आयतार आसल्या कारणान जात्रा येयला आयज म्हणून आयज सकाळी 7 सुमार गर्दी भरपूर आसा. देवळान सुद्दां असो दवरपाक खंय असो पांय दवरपाक जागो ना अशी परिस्थिती जाला. आतां तुमी पळयता आसतली कितली गर्दी चालू आसा. जेन्ना खरीच देवाची श्रद्धा आसा हे लोकांक जो देवाक लोक बोडगेश्वराक उलो मारता त्याच प्रमाणे लोक खूब प्रसन्न जाता. लोकांचो कामां आपली जाली म्हणून हे सिद्ध दाखयता. भावना लोकांची वाडत आसा. प्रत्येक हांगा जवळ जवळ आयज 11 तारीख काल 11 तारीख ते 19 तारखेक हो प्रोग्राम महाप्रसाद चालूच आसा. आनी 26 तारखेक तेजे नंतर 20 ते फुडल्या आयतार 26 तारीख हो म्हापशेची हांगा बोडगेश्वराची फेरी चालू उरतली. म्हणजे सांगपाचें अशें उद्देश आसा की 11 जानेवारी ते 26 जानेवारी ही फेरी चालूच उरतली. श्री महागणपती देवता त्याचप्रमाणे इकडे या देव बोडगेश्वर देवता तुमच्या मंदिरामध्ये समस्त भक्त भाविकगण, ग्रामस्थ मंडळ, कार्यकारी मंडळ, त्याचप्रमाणे समस्त इकडे सभासद मंडळ, महाजन, कार्यकारी समस्त भक्तजनांचं आज आम्ही सर्वजण तुझ्या सेवेसाठी इथे जमलो आहे. त्याचे कारण म्हणजे देवता इकडे तुझ्या या महान नवलावा जत्रोत्सव इकडे आजच्या या दिवसापासून आरंभ झालेला आहे. तर त्या ठिकाणी या सर्व भक्तभाविकांनी धर्मावर, शास्त्रावर, ब्राह्मणावर विश्वास ठेवून जी काही तुझ्यावर जी काही सेवा अर्पण केली त्याचप्रमाणे स्वस्ती पुण्यावाचन महागणपती पूजन इकडे करून त्याची काही प्रतिवार्षिक प्रमाणे तुझ्या जत्रोत्सवाला मानाप्रमाणे महागणपती देवाला त्याचप्रमाणे एक नारळ एक विडा श्री देवी शारदा तुका धारगड, 5 नारळ कणविडा श्री देवी सातेरी कोर्णी, 5 नारळ कणविडा श्री मारुती पंचायतला एक नारळ एक विडा, श्री लक्ष्मीनारायण पंचायतला एक नारळ एक विडा, विठ्ठल रखुमाई पंचायत श्री एक नारळ एक विडा, श्री दत्तात्रय महाराज पंचायतला एक नारळ एक विडा, श्री देवी मिलाग्री फुलांचा झेला त्याचप्रमाणे श्री दामोदर पंचायतला एक नारळ एक विडा, श्री साईबाबा देवस्थान एक नारळ एक विडा, श्री घाटेश्वर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.